वास्कोत बायलां खातीरची श्रावणी सांज ही सांस्कृतिक कार्यावळ व्हडा दबाज्यान मनयली। मराठी सिनेसृश्टींतली नामनेची कलाकार श्रेया बुगडे मुखेल सोयरी म्हणून ह्या कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ली। वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हाजिरेंत ह्या कार्यक्रमाचो उक्तावण जालो। सर, मी श्रेया बुगडे, वास्कोचे लोकप्रिय आमदार दाजी साळकर यांनी आज श्रावणी सांज या अत्यंत आगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमाचं इथे नियोजन केलं होतं आणि त्या निमित्ताने मला आमंत्रित केलं। खरं तर वास्कोमधल्या सगळ्या माझ्या आज या महिला भगिनींना भेटून त्यांचा उत्साह बघून आज त्यांच्याबरोबर इथे एक आगळी वेगळी काय म्हणू आपण कल्चरल इव्हनिंग अशी मला इथे साजरी करता आली। फार आनंद झाला या सगळ्या महिलांचा आनंद बघून आणि इथून पुढे माझी जेव्हा जेव्हा साथ लागेल तेव्हा तेव्हा आपण सगळ्याजणी दाजींच्या पाठीशी उभं राहू। वास्को शहराच्या विकासासाठी ज्या काही त्यांच्या योजना आहेत त्या सगळ्यासाठी आमच्याकडनं दाजींना खूप खूप शुभेच्छा। पुन्हा एकदा मला इथे बोलवलं तितकं मान आणि प्रेम दिलं त्याबद्दल धन्यवाद। आमची संस्कृतीचे आज एक मिक्सचर आम्ही केलो म्हणजे तातूंत आमी पळयलें की आमच्या बायलांनी विविध कार्यक्रम केले। आमचे जे कल्चरल फुगडी आसा नाजाल्यार धालो आसा नाजाल्यार मंगळागौर आसा हे सगळे तांणी करून दाखयले। हांगा गेम्स जाल्यो, तांच्या खातीर वेगळे वेगळे कार्यक्रम जाले। आज आमची सेलिब्रिटी जी आशिल्ली श्रेया बुगडे जी ती मुद्दम आयिल्ली आनी बायल मनीस आशिल्ल्या कारणान सगळ्यांक तिका पळोवपा खातीर कित्याक लास्ट टायम जेन्ना शिगमो आशिल्लो तेन्ना ती तांकां सगळ्यांक मिस जाली। सो आज तिका आमी मुद्दम हाडून तांचें इंटरेक्शन आमच्या बायलां बरोबर जालें की खूब म्हणजे एक आनंदी वातावरणान हे सगळे आज बायलां आमची आज कोण फुगडी खेळटाली, कोण डान्स करताली, कोण नाचताली, कोण आपली कला दाखयताली। सो एक मिक्सचर म्हणजे आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हाणे हो येदो मोठो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो फक्त आपल्या महिला खातीर आनी महिला स्ट्रॉंग जाली जाल्यारूच खंय तो आमी सगळे एक बरे स्ट्रॉंग जावपाची आमी कल्पना करतात आनी त्या खातीर हो एक बरो कार्यक्रम आमी ऑर्गनायज केलो। आणि त्यामुळे वेगळे असे आम्ही बऱ्याचदा म्हणतात की महिला एम्पॉवरमेंट, महिलांना आम्ही एम्पॉवर करपाक जाय। आमचे आमदार दाजीबाब साळकर आणि त्याची संपूर्ण टीम हांच्यानी एक वेल ऑर्गनायज वेल मॅनेज असो कार्यक्रम केल्लो आसा। हांव तांकां शुभेच्छा दिता आणि आज तांच्यांनी अशें सांगिल्लें आसा कारण जागेचो अभाव आसल्या कारणान हांगासर थोडीशी अडचण जाली पण तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की फुडल्या वर्सा ह्याच अशा श्रावण महिन्याच्या निमित्तान हाच्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी कार्यक्रम करप अशें ठरयल्लें आसा। ताचे भितर विविध कार्यक्रम विविध रंगी